नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। पर्वरीच्या तरणाट्याक वेळग्या 70 बुडून आयले मरण। आयतारा इश्टा वांगडा गेल्लो पिकनिकेक। काणकोणांत 4 रस्त्यार जालो भिरांकूळ अपघात। 2 जाण गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात भरती। साळगांवां रस्त्या कुशीक रमलो कोयराचो ट्रक। रस्त्यार पडल्यात घाणी। खण कामगारांचो प्रश्न सुटावत जाय मेरेन कंपनीक करचे ना सहकार्य। मये, शिरगांव, पिळगांव आनी मुळगांव पंचायतीचो निर्णय। दिवचले बेशिस्त पार्किंगेचेर पुलिशेची कारवाय। जागो मेळ्ळो म्हूण पार्क केली गाडी, सांगता कार चलोवपी बायल। आनी तुयेचे लोक भर पावसान उदका खातीर काडटात वळवळे। टाकयो भरिल्ल्यो आसतनाय उदक येना तरी कशें, लोकांचो अधिकाऱ्यांक प्रश्न। आतां पळयात खबरो विस्तारांत। सोमारा वेळगे 70 हांगा एकल्याक बुडून मरण येवपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शिवकुमार पवार अशें त्या बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा। 18 वर्सां पिरायेचो हो तरणाटो आपल्या इश्टा सयत वेळग्या पिकनिकेक आयिल्लो खंय। खूब यत्न केले उपरांत उजो पालोवपी दळाक ही कूड सोदून काडपाक येस आयलें। काणकोण 4 रस्त्याकडेन 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जावन अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत दोनूय दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। चार रस्ता काणकोण हांगा एक 2 टू व्हिलरां भितर एक्सिडेंट जालो। काणकोणची म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीच्या फुड्यान एक्सिडेंट जालो। थळाव्यांची आमकां जी प्राथमीक म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार दोनूय गाडयो आमने सामने टक्कर जाली आनी दोगूय जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसात। काणकोण हॉस्पिटलांत तांकां जेन्ना धाडलें तेन्ना तांकां इमिजिएटली काणकोणच्यान मडगांव रिफर केलें। हे दोनूय गाडी आसा, दोनूय रेजिस्ट्रेशना वयल्यान दिसता दोनूय गाडी काणकोणच्यो आनी जे कोण हेंची म्हायती काडप चालू आसा। साळगांवां एक ओव्हरलोड जाल्लो कोयर व्हरपी ट्रक रस्त्या कुशीक रमलो आनी ट्रकांतलो कोयर शेतांत पडलो। ह्या घडणुकेक लागून वाठारांत घाण वास पातळ्ळो आनी वरभर येरादारी आडखून पडली। हो ट्रक साळगांव कोयर प्रकल्पांतल्यान कोयर घेवन कर्नाटकाच्या दिकेन वतालो, पूण हो ट्रक क्षमतेपेक्षा चड हिस्पा भायर कोयर घेवन वतालो। देखून साळगांवां चोगम रस्त्यार ट्रकाचो ताबो सुटलो आनी रस्त्या कुशीक वचून रमलो। साळगांव कोयर प्रकल्पांचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी ट्रक काडपाचें काम सुरू केलें। घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या दिवचलच्या सेजा कामगारांच्या मजतीक आतां 4 पंचायती धांवून आयल्यात। जो मेरेन ह्या कामगारांचो प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन वेदांता मायनिंग कंपनीक कसलेंच सहकार्य करप ना, असो निर्णय मये सयत शिरगांव, पिळगांव आनी मुळगांव ह्या 4 पंचायतींनी घेतला। सेजा कामगार संघटना तशेंच
मायनिंग बेल्टांत येवपी 4 पंचायतीचे सरपंच पंच वांगडी हांची एक जोड बसका आयतारा सांजे पोयराच्या श्री सिद्धिविनायक देवळात जाली। हे बसकेत कामगारांचे कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी कामगारांचो प्रस्न सुटावो जावपाक पंचायतीची भूमिका महत्वाची थारतली अशें स्पश्ट केलें। ह्या वेळार 4 पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी कामगारांक तेंको दिलो। वेदांता कंपनीन 202 कामगारांची कपात केल्या, देखून हे कामगार संकश्टात आयल्यात। आमचो कन्सर्न कितें आसा की आयज जो भुरगो 40 वर्सांच्या आसपास आसा 40 to 50 हेका ह्या लेवलीचो जॉब मेळटलो काय ना, कित्याक आयज गोंयांत तरी जॉब मेळना। आमच्या मयी मतदारसंघात गव्हर्मेंट जॉब तितले येयना। आमकां जो आयज पर्यंत सोर्स ऑफ इन्कम आशिल्लो हो मायनिंगच आसलो रे भुरग्यांक। आयज जर तो डिस्टर्ब जाय जाल्यार कितलीशीच प्रॉब्लेम्स फुडें जावंक शकता। आनी आतां तेंचे फूल एंड फायनल सेटलमेंट येयल्लो आसा तेंच्या अकाउंटार। आतां आमी कंपनीचेर सगळे जाण रावन जर प्रेशर हाडली की हे 2 क्लॉज जर तुमी अजूनय क्लॅरिटी दिता जाल्यार पयशे तुमचे परत घे, फाल्यांच्या कामाक घे, काय प्रॉब्लेम ना। पूण हे 2 पॉयंटांचेर अजून क्लॅरिटी येवंक जाय, अजून डिस्कशन जावंक जाय। सो त्या खातीर आमची एक तुमकां रिक्वेस्ट की आतां पिळगांव जर पळयत आमचो सारबनस पॉयंट आमचो एलबीपी न्यू बेनिफिशरी प्लांट आसा पळय, थंय अजून सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नांवान सगळे परमिशन्स आसा, हाऊस नंबर जावं सगळे एक्टिविटी ते अजून विधानसभा जावना। तुमी तांकां प्लीज परमिशन दिवची जो पर्यंत आमचो इश्यू सॉल्व जायना। मी माझ्या मधोमध्यस्थी गावान आसा की कितें पडलो जाल्यार प्रत्येक फावटी माझ्या लोकांक थंय त्रास जाता। म्हजी फॅमिली म्हणजे सबंद गांव म्हजो पिळगूज आसा पळय, म्हजी मद्दी ती मायनिंग आसा। हांवें तांकां इतलेंच सांगलें तेन्ना आमचे कडेन येयलो तेन्ना तांकां हांवें इतलेंच रिक्वेस्ट केली की तुमी आमच्या वर्कर भावांचेर कांयच तुमी अन्याय करचे ना, तांकां तुमी कामाक घेतले बरे भशेन आनी जेन्ना आमच्या गांवांत जे भुरगे आसा तांकां फुडें घेवन तुमकां ही मायनिंग चालू करचें पडटलें जाल्यार तुमचो आमी विचार करता म्हणून सांगलेलें। आनी इतलेंच न्हू तर म्हाजी सगळी बॉडी प्रत्येकाने हेच तांकां सांगलेलें की आमी सबंद तुमकां सपोर्ट करतली। जेन्ना वर्करांक तुमी सगळ्यांक समजून घेतले आनी ह्यान फुडें आमच्या गांवचे भुरगे आसा पळय तसले धुल्लाक लागून आमच्या लोकांक इतले त्रास जाता की आमचे भुरगे सगळे बेकार आसा। आनी ते तांकां सांगलेलें तुमी तांकां कामाक घे आनी आमी मागीर सगळे ग्राम सगळे विसरून तुमचो फुडलो विचार करता, पूण आमी तांकां केन्नाच ना अशें म्हणून सांगूंक नासलें। दिल्लें आसा आनी तेजेर आमी मिटिंगेक ते दवरून आमी डिस्ट्रिब्युशन घेतलेलें आसा। जो पर्यंत कामगारांचो प्रस्न सुटपाना तो पर्यंत आमकां आमी तांकां कसलीच एनओसी न्ही कितेंच हें दिवपाना म्हणून आमी कंपनी कडेन सुद्दां उलयल्लें आसा, कळ्ळें न्ही। कित्याक आमकां ते तुमचे लेटरा नंतर आमकां मेळपाक आयलें स्पेशल, ते वेळार हांव सांगलें जो पर्यंत कामगारांचो प्रस्न सुटपाना तो पर्यंत आमचे कडल्यान म्हणजे तुमकां कांय टायम मेळपाना। मागीर ते सांगपाक लागले की कामगारांक आमी सगळें हें दिल्लें आसा पूण कामगार आयकना। आमी सांगलें तें आमकां लागना, तेणी आमकां दिलां आनी आमी तेंचे फाटल्यान सदांच आसतले। आमी ऑफिसरा कडेन उलोवपाक आमी म्हणजे आमचे ठरयल्ले कशें आमचे सगळे मेंबर आमच्या ब्रांच सगळे ठरयल्ले आमी कशें सगळे आमचे मेंबर आनी आमी गांवचे लोक घेवन आमी उलयतले आनी आमी तुमकां फूल आमचो सपोर्ट आनी आतां आमचो सपोर्ट आसा हेच्याच आमच्या गांवच्या फूल पंचायत तुमकां सपोर्ट आसा। दिवचलच्या सरकारी इमारत संकुलाकडेन बेशिस्तपणान 4 चाकी पार्क केल्ल्यान सरकारी अधिकाऱ्या सयत हेर कर्मचाऱ्यांची वाहनां अडकून पडली। ह्या प्रकाराक लागून ट्रॅफिक विभागा सयत पुलिसांची धांवपळ जाली। 4 चाकी कोणाची ती कळपाक मार्ग नाशिल्लो। सुमार अर्द वरा उपरांत 4 चाकी पार्क केल्ल्या सुवातेर गाडयेची मालक आयली। तो मेरेन ट्रॅफिक पुलिसांनी 4 चाकीक लॉक मारिल्ले। गडबडीत आशिल्ली आनी मेकळी सुवात दिसली म्हणून 4 चाकी पार्क केली अशें तिणें पुलिशेक सांगलें। तुया टाकयेंत उदक आसा पूण घरांनी मात तें पावना। पयऱ्यान नळाक उदक येता तेंय बी मर्यादीत। भर पावसान उदक येनाशिल्ल्यान थळावे लोकूच चाळवले। निमाणे उदक पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घालून जाप विचारली। एक दीस सोडून एक दीस उदक येता तेंय बी 2च वरां। हे कसल्यांनी? उदक आसतना आमकां उदक कित्याक सोडिनात अशे प्रश्न उपरासीत तुये पंचायतीचे उपसरपंच निलेश कांदोळकर हांणी अधिकाऱ्यांक धारेर धरले। आमी आमच्या तरेन परवडटात अशें नियमीत उदक सोडटात अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें।
कितें तरी तुमचे जळ्ळे त्या दिसा आयतार काय कितें आसलेलो देव जाणा ना पायपलायन फुटोंक ना कितें तरी जाल्लेलें आनी मागीर 3 कितें तरी रिस्टोर जाल्लेलें सगळें उदीक हें तें 3 जर हांव थंय गेलो विचारपाक उदीक केन्ना सोडटा काय म्हणून तेन्ना म्हणटा ना म्हणटा आपूण आनी खंयच्या जाग्यार उदीक सोडला कित्याक सांग थंयसले लोक येयले आनी हांगासर बोवाळ घातलो म्हणून तांकां पयलीं सोडला म्हाका केन्ना सोडटलो काय ताका विचारलें तो म्हाका म्हणटा आपली ड्युटी 4:30 काबार जाता तो 4:30 कोण येयला उपरांत मागीर तो सोडटलो म्हणून कोण तरी प्रसाद म्हणून तर प्रसादाक कॉल केलो जाल्यार प्रसाद कितें म्हाका म्हणटा की आपलें काम तेणी थंय सोडलां तें बंद करपाचें तुमकां सोडपाचें आपलें काम ना तुमी सायबा कडची उलयात तुमचो फोन रिचेबल एकदां येयना सांजचो येयलो जाल्यार तुमी रिसीव करिनात सो आमी कितें करपाचें कित्याक आमचो प्रॉब्लम कितें की एक पयरो जर चुकलो दुसरे दीस उदीक ना तिसरे दिसूय जर कितें जालें जाल्यार आमी कितें करपाचें आनी हे तुमकां हांवें खूबदां नोटिसी काडून दिला की उदीक सारकें तें सप्लाय जायना आतां तुमचे टॅक्निकल इश्यूज कितें आसत ते आमकां कळटा बट एटलिस्ट आतां तरी ते सॉल्व जावंक जाय आसले फॉर एग्जाम्पल जर मोटर नासलेलो तुमी अपग्रेड करतात न्हू आतां कितले हे जाले तरी अपग्रेड करूनय जर उदीक येयना जाल्यार तो अपग्रेड करून फायदो कितें तुमच्या जे 2 टाकयो आसात ते टाकयांत सफिशियंट इनफ उदीक आसता बट प्रॉब्लम कितें जाला फॉर टॅक्निकल रिजन्स आनी जे इलेक्ट्रिकल रिजन्स अशें तेंचें म्हणणें आसा तें आमकां सारकी खबर ना तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेका लागून टॅक्निकल रिजन्साक लागून तें उदीक लोकां मेरेन पावना आतां हितून प्रॉब्लम कितें जाता एक सकयलो भाग आसा आनी एक वयलो भाग आसा सकयलो भाग म्हणटा की जाणून बुजून त्या वयल्या भागाक सोडटात आमकां सोडिनात आनी वयलो भाग म्हणटात की ते सकयलूच सोडटात आनी आमकां सोडिनात सो हे मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता कित्याक उदीक हे फक्त आमकां येता ते 40 मिनटां ते 1.5 वर हेच्या मदीं आमकां उदीक येता तेवूय हांव नोट करूंक सोदता तुमकां की पयऱ्यान येता सदांच येयना सो एक दीस जर आमचो पयरो चुकलो भितर जाल्यार मागीर आमकां 3 दीस उदीक ना तितून लोकांचे हाल जातात लोकांची समस्या आनीक वाडटात आनी तितून फ्रस्ट्रेशनान लोक मागीर बोवाळ घालतात आनी व्हडली गजाल म्हणजे तुमी जशें म्हटल्यार पावसाळो आसा आनी घरांत उदीक पियोवपाक ना सो तेका लागून हे तेंच्या निदर्शनाक हाडपाक लागून की बाबा तुमचे जे कितें टॅक्निकल्स इश्यूज आसात जे कितें इलेक्ट्रिकल्स इश्यूज आसात ते रिलेटेड कितें आसा ते तुमी पळोवन घेयात बट एटलिस्ट जो पयऱ्यान आमकां ती 40 ते 1.5 वर मेरेन उदीक येता ते सारकें वेवस्थीत येवपाचें आतां त्या भायर आमी डिमांडूय केला की आमकां प्रत्येक घरान म्हटल्यार प्रत्येक आमच्या वॉर्डाचेर कमीत कमी दिसा दीस 3 वरां तरी उदीक दियात कित्याक पावसाळो आसा उदकाचें कंजम्पशन तेंच्या म्हणणे प्रमाणे लोकांचें कंजम्पशन कमी जाता जाल्यार तांकां सोडपाक ते कांय हरकत ना सो म्हाका दिसता की हे तेंच्या हेतून हाडल्यात तशेंच आमी आतां हेका आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टराकूय मेळपाक आसात कित्याक की तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे की स्टाफ एट प्रेजंट खूब कमी आसा आनी ह्यो स्टाफ कमी असल्या कारणान समस्या आनीक वाडल्या म्हाज्याच एरियाक जे कितें पंप आसा थंय आदी 4-5 स्टाफ आसलेले आयज एकटो हँडल करता वीच इज नॉट पॉसिबल कित्याक सांग ताका केन्ना लायट ट्रीप गेली लायनीर वयपाचें पडटा वाल पळोवपाचें पडटा सगळें जायना तो आमकां आतां आमी जेईक मेळ्ळे तो म्हणटा आपूण हे रिक्वायरमेंट गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान आपूण धाडला बट आमीय आतां पर्सनली हेकाय मेळटले PWD मिनिस्टराक मेळटले की उदकाचो जर प्रॉब्लम जर उदीक आसून जर लोकांक मेळना जस्ट बिकॉज ऑफ दीस मिसमॅनेजमेंट जाल्यार तितून मातशें डिपार्टमेंटाक लक्ष घालपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ते कोण ते आसा ते अपॉयंट करून आमचो ह्यो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो काणकोण खोतीगांव पंचायती अंतर्गत येवपी येडा वाठारांतल्या रानाची रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बारीक झाडां कापून 1000 चौकट जमीन नितळ केल्या अशा रानाची कत्तल करप चुकीचें आसा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या रानांतली झाडां कापिल्ल्यान सगळीं रानवटी जनावरां गांवांत भोंवून पिकावळीचें लुकसाण करतात तशेंच वेगवेगळी फळां रानांत पिकतात ती झाडां ह्या रान अधिकाऱ्यांनी कापून उडयल्यात गांवांतल्या लोकांनी झाडां कापल्यार ताचेर सरकार कारवाय करतात आता अशा अधिकाऱ्यांचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या हांगा फॉरेस्टान हे पळय हजारांनी झाड मारून हे पळय सगळी नश्ट केले आहा मोठी मोठी झाडां मारली आहा आनी ती नवीन कितें रोवपाक खंय तितून झाडां पूण आतां आमी माल जाल्यार झाडां रोखडो फॉरेस्टा आमचेर एक्शन घेता
आनी एमी फॉरेस्टान आतां कांयच मारून हे कांयच कोण हें करना हजारांनी आतां ती जनावरां रावपाक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला आहा जनावर खंय रावतलीं आतां ही बारीक आसली झाडां आनी 2 वर्सान 3 वर्सान मोठी जाता आसली झाडां ती आतां ही मारून पुरा नश्ट केल्या हजारांनी स्क्वेअर मिटर आहा ऊत म्हळ्यार मारले आहाय हेजेर कांयच गोवोरमेंटाक लक्ष ना आमगे आतां हे पळय हें सगळें फॉरेस्टान पुरा काबार करून झाडां सगळीं मारली आहा बारीक बारीक आनी सगळीं निवळ केल्या आहा आतां जनावरां रावपाक सद्या चान्सीस ना खंय रावता ती जनावरां आतां ती सगळीं गांवां येवपाक लागलाय आमगे शेत नश्ट करपाक लागला कितें पिकावळ आमी केली ती सगळीं काबार करपाक लागलाय जनावरां हें रावपाक हेंच ना प्लेस ना हें पुरा निवळ करून दवरलें आहा नागझर कुर्टी वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या भौशीक बांदकाम खात्यान केले कमी दर्जाच्या कामाक लागून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा देखून घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी पंच नावेद तहसीलदार हांणी सरकारा कडेन केल्या काम करतना पयलीं ताका आमी आडोवपाक जाय आशिल्लें तेंचे आमी प्लॅन विचारपाक जाय आशिल्लो तेंचे कितें सिस्टम तें विचारपाक जाय आशिल्लें मेळत तशें सिवरेजीन हें जें काम केलां पळय तें म्हाका दिसता सामकें लो दर्जाचें काम जाल्लें आसा हांगा आनी पयलीं तुमी पळयलां उडपी हॉटेल आमचें लोटलीकर पेट्रोल पंप थंय ब्लॉक जाल्लें कारण आशिल्लें की फक्त तेंचो जो चेंबर आशिल्लो हेजो सिवरेजीचो ती जे माटके आशिल्ले ते मदीं आशिल्ल्या कारणान थंय ब्लॉक जावन थंय भरपूर लोकांक त्रास जालो आतां तुमी हांगा पळयता म्हाज्या वार्डान हांगा नागझरी आतां हे सिवरेजीचे उदका लागून हे जे ओवरफ्लो जाले तेजे टँक तितून ते रस्तो फुटलो हांगा रस्तो आतां पळय येते रस्तो खचला आनी भितर लोकांक वचपाक येवपाक वचपाक वाट ना उदकांतल्यान लोक येता वयता पळय सारकें जाल्यार म्हाजें एक कळकळीची विनंती सरकाराक आनी PWD मिनिस्टराक की जें काम केलां तें कामाचेर लक्ष दिया आनी तें काम वेवस्थीत जालां तें पळया कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी पावसाचो सिजन आतां आनी हे पावसा खातीर तें उदक हांगा भरलां आतां हांगा तुमी पळयलां की हो रस्तो केन्नाय कोसळूंक शकता म्हणून म्हाजी एक विनंती स्थानीक आमदाराक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायकाक तांकां म्हाजी विनंती की हेजेर तुमी लक्ष दिवन हेचो तोडगो बेगिनल्या बेगीन काडचो आतां खंय आतां तुमी म्हणटा हो चेंबर रस्त्या मदीं आसा फुटला तरी पूण सिवरेज डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष दिना सिवरेज डिपार्टमेंट येता फक्त उदक काडटा आनी वयता आनी हेजेर परमनंटली सोल्युशन कांय करना जाल्यार सिवरेज डिपार्टमेंटाचो जे EE कोण आसा न्ही तेणें फक्त विजीट करची आनी पळोवचें कितें काम चल्लां तें हांगा कितें जालां तें गोंयांत सध्या वचत थंय विंगड विशयांचेर राजकारण चलतना दिसता तातूंतलोच एक विशय म्हणल्यार वेगवेगळ्या मळार आदर्श जावन गेल्ल्यांचो पुतळो उबारप दक्षिण गोंयच्या वेळी मतदारसंघात जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारपाची मागणी करीत समाज वावुरप्यांनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वाक निवेदन प्रत दिली गोंया खातीर जॅक सिक्वेरान जो वावर केला तो कोणेच विसरुपाक फावना देखून आमची ही मागणी सरकार पुराय करतलो अशी आस्त लेगीत ह्या समाज वावुरप्यान ह्या वेळार उक्तायली बेसिकली आज हेका लागून आमी एक मुद्दो येयलो हे दिसांनी तो प्रकल्प चलता तो स्टॅच्यूचो एक पुतळे बांदपाचो तो आतां जायतीं वर्सां जाली कमीत कमी 60 आनी 2 वर्सां जाली तेच्या फाटल्यान जागशीकर बाब आयलो गोंया महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचें तेजें भरपूर कंट्रिब्युशन आसा तरी पूण सावथाक जर तूं नॉर्थाचे एक गोष्ट दुसरी दवरया आमी सावथाक कोणेच केन्ना तितलो आवाज करूंक ना की तेजो पुतलो बसोवचो पुतलो घालचो केन्ना कोणी ऑडियो व्हिडिओंतल्यान म्हणलें आसतलें तर त्या पुतल्याक लागून आमी केन्ना ते पॉलिटिक्स म्हणलेलें जावंकूच ना पण आतां ह्या दिसांनी हालीं गेले 5-7 म्हयने जाले वयता थंय शिवाजी महाराजाच्या नांवान खंय तरी खंय बद्रीनाथ पॉलिटिक्सूय चलता आनी हे स्टॅच्यू गेम कशी चालू जाल्या आनी आतां आमी सगळे ओगे आशिल्ले तर हांव कितें म्हणटा आमी आमकांय जायो स्टॅच्यू आमी ऑफिशियली मागला आतां सद्याक आमी एप्लिकेशन दिलां हांवें म्हाज्या नांवान एप्लिकेशन दिलां की आमकां एक जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू जावं आंबेले जावं आसोलना चिंचोण्या वेळ्ळे हे एरियांनी आमी एक स्टॅच्यू घालचो आनी तेकाय मान फावो करचो म्हणून आनी म्हणटा आसतना आमी MLA बाबाकूय सांगला तेकाय एक कॉपी दिल्या पंचायतीच्या सरपंचाक दिल्या आनी हेरांकूय दिल्या आमी कोकण रेल्वे मार्गाचेर 27 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी सकाळी 10 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान वंदे भारत रेल्वेचें उक्तावण जातलें मडगांवां उक्तावणा वेळार गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत
आनी हेर मानेस्त ह्या उक्तावणा वेळार हाजीर आसतले. ह्या रेल्वेत 8 कोच आनी 550 ते 600 बसपाक सिटां उपलब्ध आसात. Flagging off of Madgaon CSMT Vande Bharat Express, which was scheduled earlier on 3rd of June, and which had to be cancelled due to tragic accident at Balasore, Odisha. So now the same flagging off has been planned on 27th of June 2023. That's on Tuesday, coming Tuesday. Honorable Prime Minister will be flagging off from Bhopal. At a time, 5 Vande Bharat Express will be flagged off. Madgaon CSMT Vande Bharat is one of them. So at Madgaon, we are expecting Honorable Chief Minister to be present for this function. नावेलच्या सरपंच पदार लुसिया कार्वालो आणि उपसरपंच पदार दामू चव्हाण हांची बिनविरोध निवड जाली. उपसरपंच पदा खातीर जाल्ल्या वेंचणुकेन दामूक 11तल्या 6 पंचांनी तेंको दिलो. नावेली वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांचेर भर दितलो, तशेंच ह्या वाठारांतलो कोयराचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें उपसरपंच दामू चव्हाणान सांगलें. आता आम्ही 9 पॅनल आम्ही फॉर्म केल्लो आसा. बरी आसा आता सगळे बरे आहा मेंबर. आता जे कितें कामां जे पेंडींग कितें उरला ती आता आमी विचार करतले. जे कितें पेंडींग उरला ते आता आमी स्टार्ट करतले. पेंडींग उरला म्हणल्यार आता सध्या ड्रेनींग पावसाची थोडे ड्रेनेजीस उरला क्लीन करपाची. थोडे 50% जाला, 50% उरला. थोडे कटिंग ऑफ ट्रीज उरला आनी थोडे डिसिटींग आशिल्ले आमी ऑलरेडी कवर केले. माणको ब्रिज जातो डिसिटींग जालें. आनी आता आमी हेजे गार्बेजीची मातशी कितें इशू आहा. मेन इशू म्हणटा नावेली गार्बेजीचोच ड्राय आमी कलेक्ट करता. ते वेस्टाक आमी मुखार कितें स्टेप घेतली. टोटल आमी 11 मेंबर्स. आता आमी टोटल 6 मेंबर. आमचे मेंबर आता सरपंच जाले ती लुसिया आनी टोनिया, जस्मिता, मायकल आनी इनास. आयच्या इलेक्शनाक सरपंच डेप्युटी सरपंच डायरेक्टर पंचायत प्रमाणे आयज दिसा ठरयल्ले. त्या प्रमाणे आयज दिसा तें इलेक्शन जालें. आउट ऑफ 11 मेंबर्स 6 प्रेजेंट आशिल्ले आनी ओन्ली 2 नॉमिनेशन पेपर डेप्युटी सरपंच आनी सरपंच एकूच येयल्ले. त्या कारणान ती दोगांनी बिनविरोध जाली. सरपंच लुसिया आंतोनियो कार्वालो आनी डेप्युटी सरपंच दामोदर परशुराम चव्हाण. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांच्या फुडारपणाखाला चिखलेच्या जॉगर्स पार्कात झाडां लावपाची कार्यावळ जाली. सुमार 6500 झाडां रोवपाची मोख चिखली पंचायतीन ह्या उपक्रमा वरवीं दवरल्या. चिखलेचो कोयर वेवस्थापन उदका पुरवण सारखे करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. अत्याधुनीक सुविधे सयत योगा हॉल, जिम ह्या सारक्यो सुविधा लेगीत चिखली पंचायतीत उबारतले अशी माहिती तांणी दिल्या. रोडूय आमी रोडाचेंय काम आमचें थिंगा चालू आसा. थँक्स टू PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आउट ऑफ द वे वचून काम चालू आसा ते रोडाचे. सो वी हॅव अ गुड रोड लिडिंग टू द गार्बेज प्लांट. ओवर एंड अबाव बिसायड सीइंग ग्रीनरी हियर, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता वी आर स्पेंडींग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लँडस्केपिंग इन द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट. इट विल नॉट लुक लायक अ गार्बेज प्लांट एट ऑल वेन यू सी इट एक्चुअली हॅपनिंग in August, at the beginning of August, you will come to know what a awesome project this is. It is the lungs of Dabolim constituency. Building तुका सगळे कडेन दिसता पूण not a lung to breathe. Water everywhere, not a drop to drink. तेच तसल्यो खबरो. सगळे कडेन बिल्डिंग येयल्यो. एक विसो घेवपाक मातशें तरी येना जाल्यार कितें फायदो. तेच भाशेन एक हॉल थिंगा टू माय रायट देर इज अ yoga hall where we will have trained people giving yoga classes, giving space for people to come and do yoga. वास्को बोगदा हांगा 2 दुचाकींचे टक्करीत पुलीस कॉन्स्टेबल नितेश कलंगुटकर हांकां मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात रातच्या 9:30 जालो. तो पणजे सुरक्षा विभागांत काम करतालो आनी सडा वास्को हांगा रावतालो. हाचे पयलीं ते आदले मंत्री मिलिंद नायक हांचे सुरक्षा रक्षक म्हणून काम पळयताले.
70चे वारकरी 13 दिसाच्या पायी वारी उपरांत सोमारा पंढरपूर पावल्यात. श्री हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल असो जयघोष करीत तांणी 70 ते पंढरपूर मेरेनची पायी वारी केल्या. तांच्या भितरले कांय वारकरी फाल्यां पंढरपुरात पावतले. पंढरपूर पावल्या उपरांत चंद्रभागेत न्हाल्या उपरांत तांणी देव विठ्ठलाचे दर्शन घेतले. आषाढी एकादशीच्या फाटभुंयेर पंढरपुरात वारकरी तशेंच विठ्ठल भक्तांची व्हडा गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. गोंय पुलिशेन सोमारा पुराय गोंयभर गुळे वखदां आड मोहीम राबयली. पणजे पुलीस मुख्यालयान आयोजीत केल्ले मोहिमेत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान वांटो घेतिल्लो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडल्यान 10 किलोमीटर रनाचें आयोजन केल्लें. वास्कोय ही मोहीम जाली. वास्को पुलिशेन बस स्टँडाचेर तशेंच रेल्वे स्टेशनाचेर गुळे वखदां आड जागृताय मोहीम राबयली. तेच बरोबर फोंड्या जागृताय मोहीम जाली. गोंयांत गुळे वखदांचे वेव्हार वाडल्यात. ह्या प्रकरणात दिसाक एकल्याक तरी अटक जाता. हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिशेन जागृताय मोहीम हातान घेतल्या. गजलक्ष्मी म्हादय महोत्सव फुडल्या वर्साच्यान 70 जातलो. हेमा मालिनी हांच्या अभियानांतल्यान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली अशें भलायकी मंत्री तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन सांगलें. 70च्या 70 गांवकारांचो सल्लो घेतल्या उपरांत महोत्सवाचो तपशील काडटले. हो महोत्सव सैम आनी अध्यात्माक धरून मनयतले अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. की गजलक्ष्मीचो उत्सव आनी म्हादयचें नातें परत एकदा जुळून हाडून दर वर्सा आमी मॉन्सून फेस्टिवल आमी 70चे 70 गांवकारांक विचारून हे गजलक्ष्मी आनी म्हादयचें नातें 70चे प्रत्येक आमचे हिंदू धर्माचो आमचो व्यक्ती जो हांगा बसला हे वेगळ्या तरेचें नातें जुळून हाडपाचें काम आमी करतले. हे स्पिरिच्युअली आमकां आमच्या मतदारसंघात जें कितें इतिहासीक आहा, एक हिस्ट्री आहा, तें फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. धर्मान सगळे ईद असल्यार हांव प्रत्येक मुसलमान भावाच्या घरा ईदाक वयता आनी क्रिसमस असल्यार प्रत्येक आमचे क्रिस्तांव भाव क्रिस्तांव भयण यांच्या घरा वयता. म्हणून हांवें थारायलें की जें कितें इतिहासीक आसा, 70 इतिहासीक आसा, 70 इतिहासीक आसलेले ते गोश्ट ते तुमकां महिलांक कोणाक खबर नासतले, पूण काही कडेन म्हायती आसतली, पूण जाणट्या लोकांक खबर आसतले की हे आमचे गजलक्ष्मी म्हादय आनी 70 आनी पावसाचो कितें नातें आहा हे आमी साजरो दर वर्सा व्हडल्या प्रमाणान करतले. आनी आयताच मनान हांव विचार करतलो, गांवकाराची हांव मिटींग घेतलो, प्रत्येक गांवकाराची तांकां बसयतलो एक कडेन, आमी बसतले, अध्यक्षाक बी आपयतलो, तुमचे पर्य मतदारसंघाचे आमदाराक बी आमी आसतली. पूण त्याच बरोबर हे इतिहास कितें हेजेर चर्चा करून फुडल्या वर्सा खंयचे स्थळार खंयचे स्थानार हे उत्सव दर वर्सा आमी साजरो करतले. आनी पयलीं जे कितें इतिहास आशिल्लो ते इतिहास फुडें व्हरपाक म्हणून हांवें थारायलां मनान की गजलक्ष्मीचे रुपान आमी जेन्ना कार्यक्रम करतले आनी कार्यक्रम करपाक आमी पावलां फुडें घालतले की आमचे 70चे प्रत्येक गांवांतल्यान लोकांक एकत्र हाडून हो फेस्टिवल आमी साजरो करतले. पण फुडल्या वर्सा जे फेस्टिवल जातले ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान आमी ते फायनलायज करतले. आयज नंदकुमार कामत आसूं काय आमको प्रकाश पर्येकर आसूं जेणी पुस्तक बरयलां आनी ह्या नात्या बद्दल जें पुस्तक बरयलां हे आमकां फुडें व्हरपाक जाय फुडले 3 म्हयन्यान. आनी 3 म्हयन्यान आमी फायनलायज करून स्थानीक लेवलाचेर कमिटी काडून आमी म्हणजे भायले लोक बी येतले पळोवपाक. आनी हे गजलक्ष्मी आनी म्हादय आनी हेजे हांव तुमकां कोणाक सांगूं ना, पूण हेमा मालिनीक हांवें पळय चर्चा करतना मेसेज धाडल्या की हे जो स्वरूप आहा, हे जे रूप आहा, हे माध्यमांतल्यान आमकां परफॉर्मन्स आमकां ह्या 70 करूंक जाय. सुरवात जेन्ना जातली फुडल्या वर्सा पावसान आनी आमकां ह्या तरेचे फेस्टिवल व्हडल्या प्रमाणान 70 जातले. 70चे लोक आनी 70चे जागृत जनता आनी हे वेगळे तरेचे प्रॉस्पेरिटी आमी मागून घेवंक जाय आमच्या मतदारसंघान. म्हणून हे गजलक्ष्मीचे उत्सव आमी आमच्या मतदारसंघान आमी दर वर्सा आमी साजरो करतलो म्हणून आमी निर्णय घेतला. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.